आता पळया गोंयांतल्यो बाकीच्यो खबरो। गोंयांत शिंदळकीचे प्रकार आनी मनशांची तस्करी वाडपाक लागल्या म्हूण अर्ज एनजीओन हुस्कोवंक लायला। शिंदळकी आनी भुरग्यांचेर जावपी अत्याचाराचेर पणजे जागृताय कार्यावळ जाली। ARZ has been working in Goa since 1998, okay, and mainly on this issue, human trafficking for commercial sexual exploitation. And if we see our experience, okay, which is based on hard data, which number of girls who are rescued, we see there has been an increase of human trafficking of persons for commercial sexual exploitation, children, girls and women. भलायकी मंत्री फ्रांसिस डिसोजान ताळगांवां टीबी हॉस्पिटलांत कंप्युटरायज्ड रेडिओग्राफी सिस्टम सुरू केली। complaint case, TB hospital is only complaint on that. And that is a good work done by all the doctors and nurses, and attendants also, technicians also. So they are doing good work. It's not that no work is done. But आमचे कितें ना मातशें चुकत ते हायलायट जाता आनी कितली बरें आता ते हायलायट करनासलें। फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मडगांवच्या भितरल्या रस्त्यांचे हॉट मिक्सिंगाचे काम सुरू केला। फातोर्डा मतदारसंघ is a मतदारसंघ which is showing development without doing any chamchagiri with the government. आमी 85% काय कितले पर्सेंट आमचे वचन पूर्ती जाली ती कॅल्क्युलेट करून तांचे भशेन सांगूं ना। युवा धोरण ह्या बजेटांतल्यान चालीक लागतले म्हूण सांखळेचो आमदार उलयला। बाबासाहेब आंबेडकराच्या 125व्या जयंती निमतान दवरिल्ले जिल्लो युवा परिशदेंत तो उलयतालो। युवक धोरण पयले फावटी असेंब्लीन पास करपाचे मान म्हणजे ते मांडपाचो अधिकार म्हाका मेळ्ळो आनी पयले फावटी गोंयच्या विधानसभेत ते धोरण पास जर केले आसत तर आमचे खेळा मंत्री बाब रमेश तवडकर हांणी ताजे इम्प्लिमेंटेशन ह्या बजेटा पासून सुरू जातले। म्हाका दिसता ते धोरण आमी सगळ्यांनी समजून घेवप आनी ताजे इम्प्लिमेंटेशन करप हे अत्यंत गरजेचे आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 30व्या फेडरेशन कप बास्केटबॉल सर्तीत छत्तीसगडाची चलयां फॉर्मात आसाच। पयल्या राऊंडात गोंयांत धाडायतकच तांणी शुक्रारा महाराष्ट्राक मारले। दुसऱ्या वटेन दादल्यांच्या गटात जयपूरच्या नॉर्थ वेस्टर्न रेल्वेन केरळ पुलिसाक फक्त 3 पॉयंटाच्या फरकान हारयले। इतल्या खबरां चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।